I'll dream until I make it real. इथे आता पावली मामी केसान येयली आनी न्हू जोक जालो न्हू जातली लायक 8 o'clock बेश्टे फोन ओपन केलो कित्याक हांवें व्हिडिओ अपलोड केलो न्हू सो हांवें चोयपाकू बी चोयताय एश को चोयताय न्हू पुतून चोयता हांव जाल्यार चोयता वायटी स्टुडियो ओपन करून चोयता ओके चोयपा बेश्टो न्यूज चोयल्या मंडे हॉलिडे आई सायबा म्हणलें शे मातशें पयलें कळ्ळोलें न्हू हांव रावता आसलोलें कित्याक आमी युनिफॉर्म आनी कांय घेवन वचोन आनी त्रास जाता बाबा स्कुला बीन तो किंग्सली वता सो म्हाका त्रास जाता आसलो थिंग रावलो जाल्यार मॉर्निंग बीन आनी बायक ना न्हू बायक तोच तेगे हिंगा आसता सो मामी थिंगा बायक ना सद्या मागीर आतां म्हणलें बरें पयलें कळ्ळो जाल्यार आनीक दीस रावो मेळटा आसलो म्हणलें सो आतां हांव न्हांवून येयलां आनी एजिकल ह्या टायमार न्हिदता न्हू सो तो उठ्ठा ओके आनी आयज सासमायन पुलाव आनी चिकन केल्लें मागीर दाखयता तुमकां चिकन करता ती आतां ओके आनी मागीर मेळटा हॅलो फ्रेंड्स हेचय आतां काल आनी रातचें शूट करूं ना कांय जेयलें म्हणटरी उगडा आशिल्लें म्हणलें आरे चिकन दाखयता म्हणलोलें सासमायन केलें तें म्हण आनी हेचें आयज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जालो बेगीन मातशें लेट उठलीं न्हिदोन उरलीं आनी ब्रेकफास्ट जालो पावसूय जोडटालो आनी थिंग आमगे न्हू थिंग उदक व्हांवता उदका आवाज येता ओके आनी आवाज येता आतां उदका तो देंवोन येता हिंगा दोंगरा उदक न्हू देंवोन येता आनी आतां आमगे रांदुनूय जालें आनी आतां येयलां कित्याक सो मॉर्निंग सा बिजी उरताय सामकी तितूंक आहलोलीं हें कोर तें कोर आयज न्हू साड्डीन केलां हेजें बांगड्यां साड्डीन केलां केन्ना करूं ना सदां ताल्ल्यां कोत्तालीं ताल्ली नाहलोलें देखून आतां म्हणलें बांगडे आहाय न्हू तेजें करूं आनी बाबा न्हू लायक जाता तें साड्डीन बीन अशें करून तितून न्हू हांव तेश्यो हें घालता गार्लीक न्हू तेशें घायलें न्हू तें बरें सॉफ्ट जाता आनी म्हाकाय लायक जाता तें खावपा तेशें ताका लागून आतां तें केलें आनी एजकेलालें केलें आनी आतांचें आहाय आनी पावस ना सद्या कांय ना पुडो सकाळीं जोडटालो आतां वयता एजकेलागे थिंग जालें आतां म्हणल्यार बेश्टें शूट करुया आनी मागीर उगडा आशिल्लें म्हाका काल म्हणल्यार हांवें कांय शूट करूं ना राती ओके आनी चोय मागीर मेळटा तुमकां चोय तें बांगड्यां साड्डीन केलो तें आनी बरें जाल्लें ओके आतां न्हू तुमकां हांव एक रेसिपी दाखयतलें ओके आनी लास्ट टायम हांवें कॉकटेल्स केल्लीं चिकन कॉकटेल्स ओके हेल्थी वे केल्लीं बनाना लिव्स आसताय चोय तेजें केल्लें कोणें चोयल ना जाल्यार प्लीज वचोन चोयाय ओके आनी तेन्ना न्हू हांवें ती रेसिपी घायलो चोय तेन्ना म्हाका कमेंट केल्लें कोणें म्हगे यूट्यूब फॅमिली की सलामी रेसिपी दाखय म्हण सो हांव चिंत्तालें एक दीस पूण हांव कोत्तोलें काल हांव मामी थिंग गेलो न्हू सो हांव थिंगा कोरपा आहलोलें पूण मागीर चिंतलें आसूं म्हणलें घराको येवन कोत्तोलें बाब थिंग मातशें अशें करून चड कोण संवय न्हू तेंकोडे सो चड गोत लागता न्हू तेचो रेसिपी करपाक ताका लागून हांवें कितें चिंतलें हांव घराको येवन कोत्तोलें सो आयज तुमकां हांव ती रेसिपी दाखयता ओके आनी स्टार्ट करुया न्हू हेचय हें न्हू हांवें 300 ग्राम अशें बोनलेस चिकन घेयल्लें हांवें तें बरें वॉश केलां पयलीं कट केलां आनी मागीर वॉश केलां ओके आतां हांव तें मिक्सरान घालतलें कपां हेचय आतां तें कपां घायलां मिक्सरा कपां आतां हांव तें मसाला घालतलें कित घालपा तें तितून हेचेर हाफ स्पून सॉल्ट एज पर योर टेस्ट तुमकां जाय तितलें ओके आनी हाफ स्पून चिली पावडर नाजाल्यार
ते चिली फ्लेक्स येताय चोय तेय घालूंक जाताय तुमकां तिखसाण जाय तितली आनी चोय हाफ स्पून क्रश केलोली ते पेपरकॉर्न येताय चोय ते मिरयां आनी हाफ स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट होममेड घायलो हांवें ओके तुमकां जाय जाल्यार बाजारांत लेवन घालूंक जाता आनी तितून हाफ कप अशें हांवें उदक घायल्लें कोल्ड वॉटर घायल्लें आनी तें मागीर मिक्सरान मारलोलें मिक्सरान जालें म्हणटकीर तेजी कन्सिस्टन्सी अशें करून जाता ओके अशें करून जावपा जाय मातशी सॉफ्टेश जावपा जाय आनी तें हांव मागीर तीं जॉग आसताय चोय तीं च्या पिवपाची असलें हें मुको न्यू आहलोलें हांवें तितून हें केल्लें ओके सगल्या कडेन आसताय न्हू तसलीं सो तेका पयलीं थोडेंशें तेल घायलां आनी तें तेल तेका सोगल्या लायलां भितूरल्यान ओके मागीर लायन जालें तें आनी तें न्हू वो तें आमी तें हें केलो चोय तें चिकनाचो तो तितून घालपाचो आनी मातशें प्रेस करून लावपाचें ओके कित्याक ते एर बबल्स जाताय न्हू तेका लागून मातशें प्रेस करपाचें आनी फूल तुमकां जाय तितलें आख्खें भरपाचें सारकें घालपाचें कित्याक तें मागीर एर बबल्स न्हू बुराक बुराक अशें दिसताय तेका लागून छान लेवल केलें तें हांवें आनी देखून जातालें देखून मागीर आनी घायलें तुमकां जाय तितलें घालाय आतां मागीर घालून जालें तें आनी तें प्लास्टीक येता न्हू हे फॉयलाचो नाजाल्यार फॉयल घालपा जाता वयल्यान कवर करपाक ओके प्लास्टीक फॉयल येता तो कवर केल्लो वयल्यान तो उरना एक एक पाटी तुमको जात जाल्यार तुमच्यांनी तो एल्युमिनियम फॉयल आहा तेज्यान ह्यो कवर करूं जाता आनी एक हांवें पॅन घेयलां डीप पॅन घेयलां तितून तें घायलां मातशें तेजे बोग घेवपाचें आख्खें कवर जाता तेशें करून घेवपाची आंडी आहा जाल्यार आंडयेन कोराय आनी तितून हांवें उदक घायलां आख्खें सामकें वयरसान मातशें स्पेस सोडपाचो ओके मागीर तेजे वयल्यान आनी एक थाली दवरलो हांवें अशें करून कवर दवरलें लीड दवरलोलें ओके आनी तेजे वयल्यान हांवें कवर केलोलें आनी एक लीड मातशें ते तो स्टीम भायर सरपा जायना ओके ना बेगीन जावपाना आनी मागीर हांवें तें फूल फ्लेमीचेर दवरून तेका बॉयल हाडलोलो आनी मिडियम फ्लेमीचेर अशें हांवें तें एका कितलें 45 मिनट्स अशें हांवें तें बॉयल केलां कूक केलां आनी आतां मागीर जालें तें ओके मातशें तुमी हिंगा गरम आसतना सांबाळाय ओके गरम आसता न्हू हांवें काडलें तें आनी जालो तें म्हगेलें मातशें थंड जावपा रावाय थंड जावपासून रावाय म्हजी भाशी करून नाकाय हांवें मातशें तें गरम आसतना काडलें काडलें तें हांवें आतां तुमकां आतां हांव तें दाखयतां कशें जालें तें सॉफ्ट जालोलें मातशें गरम आहलोलें ओके आनी तें न्हू मागीर डीप फ्रिजरान दवराय मातशें कित्याक तें स्लायस न्हू बरें येवपाना तें सेट जावपा जाय सो मागीर हांवें डीप फ्रिजरान दवरून अशें करून कट करून दाखयता तुमकां एक पीस केलो हांवें आनी न्हू तुमकां जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान ग्रीन चिली देखून मिक्सरान घालूंक जाता
तुमकां आनी समज तिखसाण जाय जाल्यार आनी तुमकां टेस्ट जाय जाल्यार तुमच्यान क्यूब देखून यूज करूं जाताय तुमकां जाय जाल्यार हांवें घालूं ना हांवें फकत सॉल्टू घायलोलें मॅगी क्यूब्स जाय जाल्यार तुमच्यान यूज करूं जाताय तुमकां जाय तशें ते बरें सॉफ्ट जालोलें कित्याक आनी देखून मातशें डीप फ्रिजरान दवरलें न्हू आनी बरें पीस येता आसलोलें हांवें तें रोखडें कट केलें मातशें कोत दवरलें हांवें एक 15 मिनट्स अशें हांवें डीप फ्रिजरान दवरून मागीर कट केलें तें ओके हरशीं तुमकां लास्ट तें दाखयता कशें करून दिसता तें आनी मागीर फ्राय केलें न्हू टेस्ट आनी बरो लागता अशें करून थोडेंशें तेल घालून तें मागीर फ्राय केलो हांवें आनी मातशें हें जाताय बोर जाताय इट्स मुगे सलामी रेडी आहाय आनी आतां हांव किवना दिता टेस्ट करपाक ओके सद्दां तो बाजारांतलो हातालो आयज हांवें ह्यो ट्राय केले आनी तुमकोडे शेअर केले ओके आतां हांव ताका दिता ओके आनी म्हाका सांग केस जाले त्यो होममेड सलामी इदो हाय ना कासू बेजू हा दुजेला सारको हा हायल ना ती खायला सारकें हा बेस्ट जालें खंयचे बरी लागताय बाजारांतल्यो ह्यो दोनी सेम हुय इट्स ही मगे रेसिपी आयची आनी आय होप तुमकां ही मगे रेसिपी लायक जाता म्हूण आनी तुमकां समज लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्सां कोडे फॅमिली को शेअर कराय आनी कोणू मुगे चॅनला न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब कराय ओके आनी थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन बाय